ह्या वेंचणुकेन कितलेशेच आदले नगराध्यक्षांक धपको दिलो। कितलेशेच जाण आरक्षणाक लागून वेंचणुकेत देवंकूच पावले ना। जे देंवले तातूंतले कितलेशेच जाणांक मतदारांनी घरा धाडले। म्हापशा 5 जाणांक धपको बसला, धरून रुपा भक्ता आनी आशिष शिरोडकार। मुरगांव मडगांवांत 2-2 आदले नगराध्यक्ष पडले। कुडचड्यार 4 घरा धाडले। हे फावट पालिका वेंचणुकेन जायते नवे उमेदवार दिसले। पार्टीनय कितल्याशाच नव्या लोकांक वेंचणुकेक उबे केल्ले। ताचो आदल्या नगराध्यक्षांकय फटको बसला। कांय जाणांक आरक्षणाक लागून वेंचणुकेन देवकूच मेळूंक ना। पळयात कोण जिखले कोण पडले। म्हापशा रुपा भक्ता, आशिष शिरोडकार, प्रभाकर वेर्णेकार, मायकल कारास्को आनी स्नेहा भोबे हे आदले नगराध्यक्ष पडले, जाल्यार सुधीर कानोळकार आनी संदीप फळारी जिखले। मुरगांवां फियोला रेगो आनी सुचिता शिरोडकाराक हार खावची पडली। भावना भोसले आनी लविना डिसोजा परत वेंचून आयल्यो। मडगांवां सुशिला नायक आनी सावियो कुतिनोक हार खावची पडली। आर्थूर डिसिल्वा परत वेंचून आयलो। कुडचडे देवू नायक, मारुती नायक, परेश भेंडे, बाबुराव फट्टोदेसाय हांकां हार खावची पडली। जॅस्मिन ब्रागांजा परत वेंचून आयली। केप्यां दयेश नायक आनी मानेल कुलासो परत वेंचून आयले। सांग्या मिंगोलिनो डिकास्टोक हार खावची पडली, जाल्यार दीपक मराठे आनी संजय रायकार जिखले। दिवचले भगवान हरमलकार हरलो, जाल्यार राजाराम गांवकार जिखलो। पेडण्या वासुदेव देशप्रभूक हार खावची पडली। वॉर्डांच्या आरक्षणाक लागून कुंकळेचे जायते आदल्या नगराध्यक्षांक वेंचणूक लडोवंक मेळिना। काणकोणाय तीच परिस्थिती। मात इतले आसूनय बदलाच्या वाऱ्यान कांय आदले नगराध्यक्ष परत वेंचून आयलेय बी। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊ एक विराम। नेस्लेन मॅगी नूडल्साचे उत्पादन परत सुरू केलां। दिवचले मावळिंगे धरून कर्नाटक आनी पंजाबातले मॅगी प्लांट सुरू केल्यात। मावळिंगे प्लांटाचेर 5 लायनींतल्यो 2 लायनी सुरू जाल्यो। लायनीचेर आनी लोडिंग कामगारांक परत घेतल्यात, मात सध्या 50% सुद्धा कामगारांक परत घेतिल्ले ना। मुंबय हायकोर्टाच्या आदेशा प्रमाण नव्यान तयार केल्ली मॅगी 3 प्रयोगशाळांनी चाचणीक धाडटले आनी लॅबांनी ग्रीन सिग्नल दिले उपरांतच मॅगी मार्केटांत वतली। मर्यादे भायर MSG आनी लॅड मेळिल्ल्यान मॅगीचेर बंदी घाल्ली। दाबोळी विमानतळाचेर 27 लाखांचे भांगर मंगळारा सकाळीं धरले। दुबय, गोंय, कतार एअरवेजाचे फ्लायटींतल्यान आयिल्ले केरळाचे पॅसेंजराक 1 किलो भांगरा सयत कस्टम्सांन धरलो। केरळांतल्या कासरगोडचो अरफान म्हणटा त्या पॅसेंजराक ताब्यांत घेतला। कस्टम्स प्रकरणाची चवकशी करतात। हाच्या आदी कस्टम्सान फाटल्या कांय म्हयन्यांत दाबोळी विमानतळार वर्सभरांत 10 कोटी मायज भांगर धरला। भांगर हाडपी चडशे पॅसेंजर भटकळचे। भांगराच्या स्मगलिंगांत भटकळ लिंकाची कस्टम्स चवकशी करता। माशेलांत खून जालो, बायलेनच आपल्याच घोवाक मारलो। सोरो पिवन माशेलांत पंचायत घरा लागसार न्हिदिल्ले तातू उर्फ निलेश भोमकाराक ताच्या बायलेन बडयलो आनी थंयच सोडून गेली। उपरांत लोकांनी ताका हॉस्पिटलांत घालो, मात थंय पावता म्हणल्यार तो सोंपिल्लो। ताची घरकान्न अमिता भोमकाराक पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्या। तांकां 2.5 वर्सांचो भुरगो आसा। सेलान अमिता म्हणटा ती बायलेन भोमकर तिजो ड्रंकर्ड आनी भरपूर पितालो, मारतालो अशें तिचें म्हणणें। आनी तातू ताचें नांव अलियस निलेश भोमकर, 31 इयर्स, 31 वर्सांचो। तेणें ताका मारलो। ती रावपी बोमा म्हणल्यार तो तिका कालच्यान कितें येवना अशें घरा म्हूण ती सोदूंक गेली। तिका तो मार्शेल बाजारांत मेळ्ळो। ते रेखा बार म्हणटा तेजे वयर अंडर कन्स्ट्रक्शन आसा। मागीर मारल्या उपरांत मागीर तिणें सकयल सांगलें की आपणें मारला म्हणून। 108 एम्बुलन्स आपयली, ताका PHCन बेतके व्हेलो। थंय एडमीट करता आसतना तो मेलो। ऑफेन्स ऑफ मर्डर रजिस्टर केला भावान। इंटेंशन ती फ्रस्ट्रेटेड मातशी दिसता आनी तिजें म्हणणें की हो भरपूर पितालो, घरान कांय हाडनाशिल्लो आनी घेतलो आनी मारली म्हणटा ती आपणें, कित्याक आपल्याक सहन जालें ना। हो आपल्याक त्रास करता, कांयच हें करना, पिता। तिका चलो आसा 1.5 वर्सांचो। चल्याकूय म्हणटा तो मारतालो येवन अशें तिजें म्हणणें। इतल्यान खबरांची रांगात सोंपता। पळयत राव प्रुडंट। नमस्कार।